सध्या आताच बातमी आली ती म्हटल्यार विजय सरदेसायन जे काँग्रेस हे आसा अलायन्स ते तोडटा अशें त्यांनी हिंट दिल्या आणि टॉक्स आहा ते सस्पेंड केला. सो बीजेपी कितलो हेजो फायदो जातलो? पळय पार्टी आमी ताज्या फायद्याचे ताज्या नुकसानाचे आमी पळयना ते ताजे लुकआवट. ते सद्या ते ल्हान भुरग्यांचे झगडे चालू आसात तांचे ते रांदचे कडेन बीन कितें झगडे बीन चलता पळय न्ही तसले ते तातूंत आमी भितर पडना ते तांचे लुकआवट. कोण म्हणटा कोण ते म्हणटा SMS धाडलो, कोण म्हणटा SMS धाडूं ना, कोण म्हणटा फॉरेन्सिकाक धाड, हें कितें भुरगेपणां पोक्तपणां मातशी मॅच्युरिटी म्हणटा आसता पळय ती पॉलिटिकल हातून आसता ती लोकांक कळटा आनी म्हणून तांच्या गोवा फॉरवर्डाच्या आनी काँग्रेसीच्या रांदचे कडेन कितें शिस्त तो म्हजो विशय न्ही. मॅच्युरिटी ना म्हणटा तांकां तुमी सांगलें न्ही तो तांचो कितें आसा ते तो म्हजो विशय न्ही. भारतीय जनता पार्टी लोकां खातीर काम करपाक आसा. आमी लोकांची कामां करतात, उपलब्धी आसा ते लोकांची सगळे तळागाळांतपणे वतले आनी आमचे संघटने कामां जी आमची वेवस्थीतपणे वता चालू आसा. पण ही फातोड तुमकां कितले फायदो पडटलो? काँग्रेस वोट फातोडाक खूब आसा. हांव परत एकदां सांगलें न्ही, हांव अजुनूय सांगता की हांव एकच मतदारसंघ अशें पळयना. म्हणजे अध्यक्ष नात्यान म्हाका 40 मतदारसंघाचे कडेन लक्ष आसा आनी भारतीय जनता पार्टी 27 30 जे आसा ते 30 आमी साकार करपाक लागून आमचें काम चालू आसा. त्या खातीर हांव उठ सूट डेली फ्रंट पेजीर येवपाकच जाय आनी डेली म्हजीच बातमी आसपाक जाय आनी हांवूच चर्चेत तुमचो आसपाक तुमी वचचे ना म्हजें आसना. ते जांकां दिसता की डेली आपलो पेपरार फोटो येवपाक जाय आनी डेली आपूण चर्चेन आसपाक जाय पब्लिसिटी ते करता तांकां. तुमचो मतदारसंघ तो तुमी वचचे ना म्हजो मतदारसंघ म्हटल्यार हांव रावता त्या मतदारसंघान म्हणून तुमी म्हजो मतदारसंघ म्हणटा. तुमी इलेक्शनाक रावचे पण राजकीय हातून भितर 27 जे पळय 30 पळय जे आसा पळय न्ही ते 30 आमी करपाक लागून आमी फुडें वता आनी म्हणून संघटना बांदप तें काम करप हें म्हजें काम. आनी दोगांनी आतां यात्रा चालू केला. गोवा फॉरवर्डूय करतले, काँग्रेसूय करता. हेजे कितें ही यात्रा जनसंपर्क यात्रा आसतली किंवा लोकांक मेळपा खातीर जैताची यात्रा आसतली. ह्यो सगळ्यो यात्रा ज्यो आसा ती यात्रा भारतीय जनता पक्ष सातत्यान करीत आयिल्लो आसा. हें आमकां ही नविदाद न्हय, तांच्या खातीर ती नविदाद आसतली. पण आमी आमची उपलब्धी घेवन लोकां मदीं वतले, लोकां मदीं आसतात मिसवण आसता आनी लोकांची गाराणी लोकांची कामां आनी जें कितें आसा तें योग्य रितीन मांडून तांचे प्रश्न सुटावे करपाचो प्रयत्न करपाचो. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें आमचें ध्येय आसा. अनेक गजाल म्हटल्यार तूं सध्या सांताक्रूज बोवाळ चल्ला की बाबुशान थंयसर एक ऑफिस ओपन करता म्हणून ताजें आदलें ऑफिस तें. बाबूश हरशी पणजेचो आमदार तो आतां सांताक्रूज वचून ऑफिस ओपन करता म्हणून रुदाळ तुमचो बरोच अहवाल आसा. एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ऑफिसां कशी काय म्हणून आनी तो आपले लोक फोडटा म्हणटा रुडाल म्हणटा. सो एका तांकां आपूण तांचे कडेन वार्तालाप आसा कितें ते करपाचो आसा ते पक्ष म्हणून आमी करतले आनी योग्य वेळाचेर आमची योग्य भुमिका आसतली. सगळ्यो दोरये काडून सगळ्यांच्याच हातान आमी कांय करून दिवना. भारतीय जनता पार्टी हेजो व्हडलो पक्ष जो आसा तो पक्ष अशे अनेक घटनांनी अशे सगळे विशय आसा ते सगळे पयलीं सुटावे करून असले सगळे संवयेचे हें आसा. पण शिस्त ही आसा ते शिस्तीन वता. कोणें ताजे खातीर आमकां टोमणे मारपाची गरज ना आनी कोणें आमकां सांगपाची गरज ना. आमची समन्वय समिती, आमचो पक्ष, केंद्रांतलें सरकार आनी त्याच बरोबर आमचे फुडारी जे आसा ते सगळे तातूंत भितर बसून योग्य निर्णय आसता घेतले. पूण बाबुशान तुमकां हें करूं ना, कॉन्टेक्ट करूं ना की आपूण बाबा तें ऑफिस ओपन करता आनी ना त्या ह्या सगळ्या संदर्भान भितर ताणें जेन्ना आमकां जर समज सांगलें जाल्यार सुद्दां आमी ताका ना म्हणटले आनी ताका आमी सांगिल्लेंय आसा की हे कांय अशें आसा ह्यो गजाली पक्ष म्हणून एक वेगळो विचार आसा. विचार पक्ष आपले परत पक्ष आपले नितीन आनी रितीन चलता. सो तुमकां तें मान्य ना एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ऑफिसां ओपन करप आनी आमदार थंयचो बीजेपीचोच आमदार आसा आनी आमचो पक्षाचो ते आमदार आसता काम करता. जाय जाल्यार जर कामूच जर करपाचें जर आसा त्या आमदाराक ताणें मदत करची आनी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे. बट तुमी अशें ऑफिशियली अशें बीजेपी ऑफिस चलोवपाक दिवचें ना तर एक भारतीय जनता पार्टी खंयच्याच हातून भितर 2 ऑफिसांय घालना आनी तेंय करना. आमदार जे कोण पळय जर समजा आसता ते आपली काही प्रमाणात ती ऑफिसां करतात. भारतीय जनता पार्टीचें काम करपाची पद्दती असं सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून ह्याचो व्हडलो पक्ष हांगा पण केल्लो आसा. सगळे आमी बारकायेन पळयता. आमचे निर्णय कितें आसा ते आमचे सगळे बरोबर बसून आसा ते बाबुशाक समजायताले जरूर
करून आमचे बरे असं relation. डिस्कशन रिलेशन सगळ्याकडे बरें आसा रुडॉल्फान तुका कॉल बी केल्लो कारण तो खूपच बेजार दिसता तेच सांगले न्ही योग्य निर्णय असले जातले अशे गजाली ह्यो राजकीय हातून भितर घडटा ते चालूच आसता जी स्पेक्युलेशन एक चालू आहे की बाबूश पणजे सोडून आतां सांताक्रूज बसपाचो आहा म्हणून ताजेर कितें निर्णय बीन तुमचो जालो नो कमेंट तसलें कांयच ना टेम्पोचे नाव तशें कांयच ना. म्हाका राजकीय टेम्पोचे नाव येता पणजे उत्पलाची बी अशें कितें नांव आसा पणजे खातीर कारण बाबूस सांताक्रूज गेल्या परेक मातसो आवाज जालो की उत्पलाक नाल्यार आणि टेम्पोचे नाव डेंपोक येता बी येता म्हणून पक्ष आमच्या आपल्या योग्य रितीन आणि नितीन चलता सो प्रत्येक गोष्टीचे हातूंत भितर हांवें हें दिवपाक जाय हेंय समान आहे सगळे आमी एसेस करतात पार्टी ही बारकायेन सगळ्यो गजाली पळयता संघटनाय वेवस्थीत चलता सरकारी कडेन वार्तालाप वेवस्थीत आमचे दोगांचे हें आसता आनी तातूंत भितर आमचे जे हें आसा तातूंत भितर आमी वेवस्थीतपणे पक्षाक 27 30 हाडपाचो जो संकल्प आसा तो पूर्ण करतले खंयच्याच जुन्या सिनियर आनी हे सगळे कार्यकर्ते हे आमचे कडेन आतां पयस ना ते सगळे लागीं आयिल्ले आसा आनी पक्षाची ताकद वाडत आसा आनी आमी त्या हातूंत भितर फुडें वचप कॅन्डिडेटाचें डिस्कशन अजून तरी कांय ना कोणाक कॅन्डिडेट विशयच ना तुम्ही दिल्ली बी गेल्ले राती सीएमार विशयच ना. तुम्ही गेल्ले दिल्ली तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर